मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू ब्लॉग। तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी। तर जेन्ना केन्ना पयलीं तुम्ही अशें करून रिटर्न म्हाका रिप्लाय करता न्ही, हय आमी बरी आसा म्हणून बरें दिसता। तुम्ही बारीक बारीक अशें नोट करतात आणि म्हाका रिटर्न रिप्लाय करतात न्ही, सो ताका लागून खूब बरें दिसता। अशेंच म्हाका रिप्लाय करत रावा। सो नेक्स्ट टायम न्ही व्हिडिओ करपाक बरो एक्सायटमेंट येता, तुमचो रिस्पॉन्स बरो येयला जाल्यार। तर आयज न्ही वेनसडे, काल जो तुम्ही ब्लॉग पळयला तो काल मंगळार आणि आमचं काल मंगळाराक न्ही तेर आशिल्लो हांगासर वेंकटरमणाच्या देवळान। तो तुम्ही व्हिडिओ पळयलाच आसतलो आणि आय होप तुमकां तो व्हिडिओ आवडलो बी आसतलो। आणि आयज आसा बुधवार, सकाळची न्ही जाल्यार 8, 8:15 सुमार आयज सकाळ फुडेंच व्हिडिओ स्टार्ट केला। एक्सायटमेंटा भितर दिसता। आणि जो तुमकां बॅकग्राउंडान आवाज येता पळय न्हू, तो हेचो, हो हांगासर आपलें काम करत आसा। गुड मॉर्निंग। तो फुड्यान कॅमेराच्या मुखार बसून उलयल्यार तुमकां आयको येना आनी इतले पयसल्ल्यान उलयल्ले आयको येतले, कसोच आयको येवपाना। तर न्ही झाडाक उदक घालता, ताका म्हटलें सकाळ फुडें मातशें रस्त्यार उदक मार। पयर एक दीस पावस पडलेलो आनी मातशें 2 दीस बरें आशिल्ले, म्हळ्यार धुल्ल बी येनाशिल्लो। आतां परत न्ही धुल्ल उडपाक लागला, सो ताका लागून तो झाडाक उदक म्हळ्यार रस्त्यार उदक घालता, सो दॅट झाडाक बी उदक घालूं जाता आनी दोनी काम एट अ टायम जाता म्हणून। माझो न्ही ब्रेकफास्ट बी सगळो रेडी आसा, बट अजून ब्रेकफास्ट केलो ना। हो भायर येयल्लो फुलां बी काडपा खातीर, तो भायरूच आसा। म्हणल्यार कितें करता आपल्यालें, झाडाक उदक घालता आनी रस्त्यार उदक मारता, सो तें सगळें करता। आनी कितें जाता जाणा, बेगीन जर अशें रस्त्यार सकाळ फुडें बी उदक मारलें न्ही बऱ्याक पडटा, धुल्ल उठना तितलो। नाजाल्यार मागीर सगळ्यो गाडयो यो वच करून धुल्ल हुबोन मागीर उदक मारून काय उपयोग ना न्ही। सो तो म्हणपाक लागलो पयलीं उदक मारून घेता आनी मागीर ब्रेकफास्ट करया म्हणून। तर ब्रेकफास्ट आसा पळय तो म्हाजो रेडी आसा। आयज ब्रेकफास्टाक आमगेर इडली आनी चटणी, हेजी फेवरेट। एक्चुली हांवें बॅटर बी रेडी काय करूं ना, रेडीमेड पॅकेट जे मेळटा पळय न्हू, MTRचे पॅकेट हाडलेलें आशिल्लें। लास्ट टायम एक दीस केल्ल्यो आनी अर्दे उरलेले, ते आयज केलां ब्रेकफास्टाक। सो इडली आनी चटणी केलां। तर अशें कितें करपाचें आसलें न्ही व्हडलें टेन्शन आसना, तें बॅटर अशें मिक्स केलें, म्हळ्यार इडली कुकरान घातलें, इडल्यो रेडी जाता आनी चटणी वांटपाचें। बाकीचें कितें करपाक गेल्यार खूब टायम लागता न्ही, चपाती भाकरी बीन। सो आनी गरमेक चड टायम किचनाक बी रावूं जायना, पयलीं सकाळ फुडेंच मागीर एक्झॉस्टेड फील जावपाक लागता। सो ताका लागून असो इजी जो ब्रेकफास्ट आसता पळय तोच करता। हें पळयात चालू आसा हांगासर, झाडाचेर चड उदक मारनाका, झाडां बँड जाता। ती ह्या सायडीची ही सगळीं झाडां न्ही, काल आनी हें झाड अशें बँड जावन हांगा जमनीक तेंकतालें। हेणें आयज कितें करून ताका त्या सायडीन घालून दवरला। आनी तेजीच न्ही पयर पावसाक तुमी पयली 2-3 खांदे जे आसा पळय ते तुटोन पडलेले, म्हटल्यार मोडोन। सो आतां पळोवया, आतां हेणें उदक मारलें न्ही परत मोडोन पडटलें। आयज न्ही देवाची पुजा बी सगळी जाली, जी एज युजल तुमकां हांव सांगतालें न्ही सदांच की देवाची पुजा जाली अशें म्हणून। तर आयज देवाची पुजा ही जाली। कसोच क्लायमेट जाला आयज भायर, वत म्हळ्यार सामकें अशें कडक अशें वत ना, नॉर्मल अशें वत आसा, दमटी बी ना। आनी हांगासर हांव आयलें परत तुमकां मेळपाक, सकाळींच मेळून गेल्लें न्ही, तर परत आयलें तुमकां मेळपाक, हाय हॅलो म्हणपाक। तर आतां न्ही जाल्यार 10:30 समथींग, 10:30 जावन गेली आसतली। आनी एज युजल म्हाजें जें कितें रुटीन काम आसता पळय न्हू तें सगळें जालें। ब्रेकफास्ट रिलेटेड म्हणा, जावं घराची क्लिनींग एंड ऑल सगळें कामां जी आसा पळय ती जाल्ली आसा। आतां जेवणाचें काम, तेज्या पयलीं न्ही पोटाक भूक लागल्या। ब्रेकफास्ट आसा पळय तो करूच नाशिल्लो हांवें, करूं नाशिल्लो इन सेन्स जशें की तुमकां खबरच आसा आयज इडली आनी चटणी केल्ली ब्रेकफास्टा खातीर। तर म्हाका मनच येना जालें इडली खावपाची, म्हटल्यार अशें नाका अशें दिसपाक लागलें। म्हाका अशी मोस्टली इडली बीन तितली आवडत ना, तर आयज खावपाचें मनच येना जालें। मागीर हो बोवाळ मारपाक लागलो की तूं अशेंच करता सदां, कितें आपुणूच करता आनी आपुणूच खायनासता रावता अशें तशें म्हणून। हेकाच लागून केल्लें एक्चुली, हेका आवडटा ब्रेकफास्ट इडली बीन अशें म्हणून। मागीर हो बोवाळ मारता म्हटलें आनी हांवें अर्दी इडली खावन घेतली, एक बी म्हाज्यान खावपाक जायना जाली, आनी ब्लॅक टी जी आसा पळय ती घेतली। तर आतां भूक लागली म्हाका, हो आशिल्लो हेकानी म्हणून भूक लागल्या म्हणून आनी 4 सांगता आशिल्लो, अशें म्हटल्यार हांव उगीत रावलें। आनी हो आतां गेले उपरांत कॉर्न आशिल्ले म्हाजे कडेन हाडलेले, ते कॉर्न जे आसा पळय ते बॉयल करून घेतले। आनी आतां म्हटलं कॉर्न चाट तरी करया, भूक लागल्या न्ही अशें म्हणून। तर कॉर्न जो आसा पळय तो बॉयल करून दवरला हांवें। आनी सायड बाय सायड न्ही म्हाजें रांदपाचें बी चालू आसा, म्हटल्यार लंच तें सगळें चालू आसा, प्रिपरेशन लायट ऑन आसा। आनी तांदूळ घातले हांवें शिताक, दाखयता तुमकां।
तर हो पळयात कॉर्न जो आसा पळय तो बॉयल करून हांवें असो करून सोडून घेतला, म्हटल्यार तुमी कितें म्हणटा एका आमी अशें करून काडून घेतला म्हणटा. तर ते कॉर्न जे आसा पळय न्हू ते काडून घेतले. आतां न्ही हे मातशें बटरान फ्राय करून घेता इल्लोसो रेड चिली पावडर घालून. म्हाका चड स्पायसी आवडना. मस्त रेड चिली पावडर. तर हे पळयात हांगासर न्ही म्हाजी जेवणाची तयारी. शीत तर म्हाजें ऑलरेडी जाल्लें आसा आनी लेपाचें हुमण केलां हांवें. आनी आतां न्ही हांगासर हांव करतां लेपो जो आसा पळय न्हू तेजें आमट तीख. आतां तुमी म्हणटले लेपाचें बी आमट तीख करता. हय, खूब जाणां करता. तुमी जर जी कोण करता तांकां तर खबरच आसतलें, बरें जाता. आनी जे कोण खबर ना पळय न्हू तेंच्या खातीर सांगता लेपाचें आमट तीख जें आसा पळय तें बरें जाता एकदम मस्त अशें. आणि तुम्ही जर केन्नाय करूना न्ही जाल्यार ही माझी रेसिपी जी आसा पळय ती ट्राय करून तुम्ही करून पळोवपाक शकतात. तर इन डिटेल दाखयनासतना इन शॉर्ट वे अशी रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर करता. तर सगळ्यात पयलीं न्ही हांवें हांगासर घेतल्या अर्द्या वळ्याची सय जी आसा पळय न्हू ती सामकी कमी घेतल्या. एक वळें जें आसता पळय तेजी अर्दी अशी हांवें सय घेतल्या. थोड्योश्यो हांगासर ह्यो कश्मीरी मिर्च घेतल्या लांबेल्यो, हेतून कलर बरो येता. हो हांगासर अर्दो चमचो सुमार न्ही हांवें रेड चिली पावडर घेतला, म्हळ्यार गांवठी मिरसांगे ज्यो आसता पळय ताचो हो रेड चिली पावडर करून घेतला. हांगासर थोड्योश्यो एक 7-8 न्ही मिरयां घेतल्या, ब्लॅक पेपर तुमी पळोवपाक शकता. मागीर हांगासर हांवें 5-6 लसणुच्यो पाकळ्यो घेतल्या. लसूण मोठी आसा तेच्या खातीर मातशी कमी घेतल्या लसणुच्यो पाकळ्यो. मागीर हांवें हांगासर अर्दो चमचो हळदीचें पावडर घेतला आनी अटंबाची सोलां आनी आंब्याची सोलां. एज युजल तुमचे कडेन जर दोनी ना तुमी आमटाण घालपाक शकता, कांय प्रॉब्लेम ना. आनी लास्टली हांवें हांगासर घेतल्या सुकी कोथमीर. तर हे सगळें न्ही आमकां आतां वांटून घेवपाक जाय उदक घालून आनी थोडेशें चमचे भर न्ही विनेगर घालून हे सगळें न्ही हांव आतां वांटून घेता. हे सगळें हितून घालून घेता मिक्सरान. थोडेशें उदक आनी न्ही एक चमचो भर असो विनेगर घालून घेवपाचें. आतां न्ही हें आमकां अशें दाटसर अशें मातशें न्ही धरून बारीक वांटून घेवपाचें. सामकी फायन अशी न्ही हेजी पेस्ट रेडी करून घेवपाची. तर ही पळयात मिरसांग जी आसा पळय ती हांवें हांगासर वांटून घेतल्या आनी ह्या आयदनांनी वांटून जातकीर न्ही ह्या आयदनान काडून घेतली. आतां ह्याच आयदनांनी हांव आमट तीख जें आसा पळय तें करतलें. सो तुमी कलर पळोवपाक शकता आनी सामकी फायन अशी वांटून घेतल्या आनी मातशी दाटसर अशी धरल्या. आतां न्ही हितून हांवें थोडेशें उदक घालून घेतलां सो दॅट की शिजतगीर न्ही ती आनी दाट जाता न्ही ताका लागून. तर पयलीं म्हणल्यार आमी गॅस ऑन करून घेवया. मातशें उदक घातलेलें न्ही मिक्स करून घेता आनी आतां न्ही आमी हेका खतखतो काडून घेवया. बरी न्ही एक 5 मिनटां हें आतां शिजोवन घेवया. आनी तुमकां जर जाय न्ही जाल्यार तुमी ह्या टायमार न्ही म्हणल्यार आतां शिजोवपाक दवरता पळय तेन्ना ग्रीन चिली बी घातल्यार जाता. हांवें न्ही हितून ग्रीन चिली बी अशी कांय घालूना, बेश्टेच न्ही हें आतां हांव शिजोवन घेता. हांव न्ही अशेंच करता म्हटल्यार इन अ इजी वे आनी अशें टेस्टी बी जाता. इजी वे म्हटल्यार अशें ना की खावपाक बरें लागना अशें ना, बरें जाता टेस्टी कशें. सो आतां न्ही हें हांव एक 5 मिनटां खतखतो काडून घेता. तर हे पळयात
मिरसांग जी आसा पळय ती आमच्या हांगासर बरी शिजल्या. मातशें मिक्स करून घेवया आनी न्ही आमी आतां हांगासर हितून घालून घेवया सोलां. भिंडाची सोलां जी आसा पळय ती हांव हांगासर हितून घालून घेता. 4-5 अशी हांवें सोलां घालून घेतल्या. त्याच्या नंतर हांव हांगासर घालता मीठ चवी पुरतें. नुस्तें घालचे पयलीं न्ही जें जें कितें घालपाचें आसा पळय तें आमकां घालून घेवपाक जाय. एकदां नुस्तें घातलें न्ही की तें मागीर परत परत अशें चाळपाक मेळना, मिक्स करपाक मेळना. लेपो ज्यो आसा पळय त्यो रोखड्योच मोडटा. ताका लागून मीठ सोलां जें कितें घालपाचें आहा पळय तें नुस्तें घालच्या पयलीं घालून घेवपाचें. मीठ सोलां घालून एकदां बरें चाळून घेवपाचें आनी मागीर न्ही आमी आतां हांगासर घालून घेवया नुस्तें. हांव हांगासर लेपो ज्यो आसा पळय त्यो घालून घेता आनी लेपो न्ही एकूच कडेन घालून मागीर अशें चाळून घेवप ना. अशें न्ही मातशें अशें पसरून घालपाचें लेपो. आनी जर तुमी लेपाचें आमट तीख बी करता न्ही जाल्यार ट्राय करात की अशें पसरट अशें आयदन घेवपाचें. अशें तोपान बी केलें न्हू तें मागीर चाळपाक पडटा परत परत आनी मागीर मोडटात न्ही. अशें घातलें म्हणटकीर तें सगळें सारकें शिजोन बी येता बरें. लेपो घालून जाल्यो की ना मातशें आमी सारक्यो पसरून घेवया हितून भितर. सो वयल्या वयर आसा न्ही त्यो. आतां न्ही आमकां हें मातशें नुस्तें शिज मेरेन शिजोवन घेवपाक जाय. एक 5 ते 7 मिनटां लागतलीं आमकां हें नुस्तें शिजपाक आतां. सो आमी न्ही हें परत परत चाळिनासतना आतां मातशें शिजोवन घेवया एक 5-7 मिनटां खातीर. तुमी जाय जाल्यार धापून बी शिजोवपाक जाता नाजाल्यार अशें ओपन दवरून बी शिजोवपाक जाता. तर एक 5-7 मिनटां हें शिजोवन घेवया. तर नुस्तें जें आसा पळय तें हांवें हांगासर बरें शिजोवन घेतलां आनी नुस्तें न्ही तुमी हांगासर पळोवपाक शकता आमचें एकदम रेडी जाल्लें आसा शिजोवन. आतां न्ही हें आमी मातशें अशें हालोवन घेवया. सामकें चाळून घेवपाचें ना, मातशें पोना बी लागत म्हणून मातशें अशें हालोवन घेवपाचें. आनी अशा रितीन आमचें लेपाचें आमट तीख जें आसा पळय न्हू तें रेडी जाल्लें आसा. गॅसाची फ्लेम न्ही हांव हांगासर आतां बंद करता. तुमी हांगासर पळोवपाक शकता कलर आनी टेक्स्चर पळया कितलो बरो येयला तो. तर आतां हें धापून अशेंच एक 5-7 मिनटां खातीर सायडीन काडून दवरया आनी मागीर न्ही जेवता आसतना तुमकां हेची टेस्ट सांगता मागीर. रांदून तर म्हाजें उदळूच जालें. उदळ म्हाका खूब टायम पयलीं आमट तीख केल्लें पळय न्हू तेन्ना एक अर्द वर सुमार जालें आसतलें रांदून जाल्यार म्हाजें. तर आयज आमट तीख केला न्ही हेका खबर ना. आनी आमट तीख जें आसता पळय कसलें जावं ताल्ल्याचें बांगड्याचें लेपाचें कसलें जें आमट तीख करता पळय तें हेजें फेवरेट. आमट तीख म्हणलें की खूश जाता तो सारको. तर सकाळीं वयता आसतना म्हाका म्हणटालो आयज कितें करतलें गो तूं जेवणाक म्हणून. हांवें म्हटलें लेपो आसा न्ही तेजें हुमण करता आनी फ्राय करता अशें. तर उगी गेलो तो कांय म्हणून. आतां आमट तीख केला न्ही आतां आमट तीख केला न्ही खूश जातलो पळोवन. तर आतां हांवें जस्ट न्ही ताका कॉल केल्लो येता हांव वाटेर आसा एक 10 मिनटान बी पावतलो. मागीर न्ही वाडून दिता हेका पळोवया हेजें रिएक्शन कशें आसा तें तुमकां बी शूट करून दाखयता. सांगना कितें तें पळोवया कसो रिएक्ट करता तो. खूश जातलो आमट तीख म्हणटा. खूब टायमान केलां हांवें. आय थिंक ऑलमोस्ट एक 2-3 म्हयने तरी 3 म्हयने मायज जातले केल्यार हांवें. तर पळोवया कशें रिएक्शन दिता तो. तुमकां बी दाखयता हेजें रिएक्शन शूट करून. आनी हांव चड एक्सायटेड आसा हेजें रिएक्शन पळोवपा खातीर. म्हाका तो केन्ना येतलो आनी केन्ना वाडून दितलो अशें जालां. एग जावपाक केलें 5 मिनटां आसा एकाक. पळोवया येतकीर रिएक्शन. आयलो पळय. हॅलो. आयज म्हाका न्यूजपेपर. तूं बी न्यूजपेपर केन्नाच्यान वाचपाक लागला? आम जाल्यार बाबडो वत पळया भायर कसलें तें. हांव घरांतल्यान भायर सरना. हे स्टेप्साच्यान सकयल हांव वचना आनी हेका पळय अख्खो गांव भोंवून येयलो. या भितर या. आयलो हो फ्रेश जाता. वाडू का म्हटल्यार वाड काय. तर कॅमेरानी ट्रायपॉडा लावन दवरता आनी हांव हांगासर वाडून घेता आनी तुमकां दाखयता रिएक्शन. म्हाका चड एक्सायटमेंट हांव चड नर्वस जाता. या I have a surprise for you.
घेऊन ये का? घेऊन ये. तू ना त्यांना मस्त झाला. मोठ्यान सांग. मस्त झाला. मस्त. जो आता येतेस खातलो. तर कशी दिसली तुका सरप्राईज? बेस्ट. बेस्ट झाला. बेस्ट झालं ते झालं रे. तुका सरप्राईज कशी दिसले? मस्त. आणि किती उलोवपाचें आसा. केन्नाच तुका उलोवपाक कळत ना. कितेंच तुका एक्सप्रेस करूं कळत ना. तर आयचे सरप्राईज उलोवन सांगपा आमकां कांय कळना. केन्ना न्ही कितें अशें केलें न्ही सरप्राईज बी दिलें जाल्यार ताका एक्सप्रेस केन्ना करपाक कळना. असलेंच. चलात तर वाडलं न्ही जेवन घेता. हांव बी जेवन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. आतां न्ही रातची जाल्यार 9:15 सुमार आनी आमचो हांगासर जेवणाचो प्रोग्राम चालू आसा. म्हणल्यार जेवपाची तयारी. तर जेवपाची तयारी जी आसा पळय ती चालू आसा. आनी जस्ट न्ही जेवपाक बसलेले न्ही सो ते आयज आंबट टीक केला पळय न्हू ताका पळोवन म्हाका याद जाली. म्हळ्यार हेजें रिएक्शन जें आसा पळय डंपाचें तें याद जाली. आनी मागीर सट्ट करून अशें लक्षान येयलें की अरे हांवें व्हिडियोज आसा पळय तो एंडूच करूं ना अशें म्हणून. लास्ट टायम बी तशेंच जालें. जो तुमी तेर जो आसलो पळय वेंकटरमणाचो तेजो व्हिडियो पळयलो पळय त्या दिसा बी हांवें रातचो व्हिडियो एंड करून आनी दुसरे दीस सकाळ फुडें उठून केल्लो. सो आतां म्हटल्यार पयलीं जें आसा पळय न्हू म्हळ्यार व्हिडियो एंड करया आनी मागीर मुखाल्लें जें कितें कामां आसा तें. आतां जेवपाचें आयदनां बिदनां कितें आसा तें करपाची फाल्यांची थोडीशी तयारी आनी मागीर न्हिदपाचें. तें काम कांय चड ना न्ही. सो ताका लागून आयचो जो व्हिडियो आसा पळय न्हू तो हांगाच एंड करता. आनी तुमकां आयचो म्हाजो व्हिडियो जो आसा पळय तो कसो दिसलो म्हळ्यार आवडलो का ना आवडलो हें कमेंट करून सांगाता. सरप्रायज हेजें रिएक्शन आनी हेकाचें एक्सप्रेस बी कांय करपाक कळना. सो अशें म्हणनाका की ना ताका सरप्रायज आवडना म्हणून. सरप्रायज आवडना रे तुका? तर सरप्रायज आवडला ताका फक्त एक्सप्रेस करपाक कळना. तुमी मागीर कमेंट करून सांगात. तर हायचो व्हिडियो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडियो घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियो जे आसा म्हणजे अशेंच पळयत रावात. आनी जर तर तुमी म्हाज्या चॅनलाचेर नवे आसा चॅनल जर अजून सबस्क्रायब करूना न्ही जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरनाका. चलात फाल्यां मेळया सांजचे 6 वरांचेर आनी एक नवो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन बाय बाय. तो जेवपाक बिजी आसा. ताजें फेवरेट आसा न्ही आयज.